प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 9 विसवोर वोड 38 ते 48 पर्यंत मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 38 to 48। आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया। जुवान तांकां म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिनासलोलो एक मनीस तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी आमचो पाटलाव करिना म्हूण ताका आमी मोना केलो। पूण जेजून म्हणलें, ताका मोना करिनाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करतीत ती केन्नाच रोखडी म्हजेर वायट उलोवची नात। तर आमचेर आड नात ती आमच्या भागा आसात। हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हूण कोणूय तुमकां एक पेलोभर उदक पिवंक दीत जाल्यार तांची मजुरी तांकां मेळो नासतना उरची ना। पातोक आदारूंक ताळल्यो, पूण भावाट धरतल्या ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक हो भावाट सोडूंक कोणूय ओडून वतीत तर गाडूं ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड तांच्या गळ्याक बांदून तांकां दर्यांत उडयल्यार अदीक बरें जातलें। आनी तुमचो हात पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात। 2 हात आसून एमकोणान पालो ना तसले उज्यांत वेचे परस लुंडी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें। आनी तुमचो पांय पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात। 2 पांय आसून एमकोणान तुमकां उडयलेले परस थोंटी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें। आनी तुमचो दोळो बी पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो भायर उडयात। 2 दोळे आसून एमकोणान तुमकां उडयलेले परस एकूच दोळो घेवन देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुमकां अदीक बरें। थंय एमकोणान पडलेल्यांक खाता तो किडो मरोन ना आनी उजो केन्नाच पालोवना। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता जेजू कसो आमकां आयज पातका विशीं आमकां कितें म्हणटा, कितें सांगूंक सोदता। बाबणीनो, जेजू ह्या संवसारान येयलो, ताणें आमकां देवाची सगळी जाणवाय दिली, देवाचें उतर आमकां शिकयलें, पवित्र आत्म्यान तें आतां पवित्र पुस्तकाचेर बरोवन दवरलां आनी आतां आमकां तें उतर पाळूंक एकदम गरजेचें। आनी भाव भयणीनो, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, जो कोण देवाच्या उतराचेर आड चलता, भाव भयणीनो, तो खास्तीचें फर्मोण घेतलोच। आनी आयज जेजू आमकां सांगता की जो कोण देवाचें उतर परगट करता, जो कोण देवाच्या उतराची दुसऱ्यांक सुजमणी दिता, तिचो रोजाबा मिलाग्री करता आनी लोक ह्या असल्या लोकांक नाकारता, पयस दवरता, तांकां एमकोणान सासणाच्या सासणाक जिवंक पडटलें। देखून भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर परगट करता, जो देवाच्या राज्यांत काम करता, तांकां तांचेर आड आमी केन्नाच उलोवपाचें न्हय। कित्याक भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता की जो कोण देवाचें उतर परगट करता आनी ताका तुमी एक उदकाचो एक ग्लास पासून दिलो जाल्यार तुमी तुमचें बेसांव वेचें ना, कित्याक देव तुमकां बेसांवांनी भरतलो। म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी कितलीं जाणां जाणो की याज्ञीक देवाचें राज फुडें सरपाक वावुरतात, कितले भायर गेल्यात देवाचें उतर परगट करपाक। आयज तुमी दिसपट्टें देवाचें उतर आयकतात, कित्याक देवान आमकां आयज ह्या इंटरनेटा वरवीं हें उतर आयकोंक मेळटा। हांव आतां ह्या म्हज्या घरा एका म्हज्या कुडीन बसोन हें उतर हांव शिकयतां। पूण भाव भयणीनो, इंटरनेटा वरवीं, वॉट्सॅपा वरवीं, फेसबुका वरवीं, युट्यूबा वरवीं हें उतर आतां कितल्या जाग्या कडेन पयस वता। आनी देव आतां आमकां ह्या निमाण्या काळार आपलें उतर आमकां शिकोवंक सोदता, त्या उतराची आमकां सजमणी दिवंक सोदता। पूण आमी कितलीं जाणां हें उतर आयकता, कितलीं जाणां हें उतर जें देव सांगता तें आयकच्या स्वातेक आमी म्हणटा हाचो आवाज कसो, हो आमकां कितें सांगता, वो काणयो कितें सांगता, वो कितें उतरां उलयता, आनी हें आमी चिंतोन आतां भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर नाकारता। आमी बिश्टें इस्तर कही बिश्टें आमकां संय जालें तें उतर आयकपाक अशें आमी आयकता आनी त्या उतराचेर आमी नियाळ करिनासतना आमचें जिवीत जियेता। भाव भयणीनो, हो काळ जावन आसा निमाणो काळ।
जेजू परतून येवपाचो आसा. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू आयच्या शेवटमान आमकां सांगता की जो कोण देवाचें उतर परगट करता, खरेपणी सत सांगता, तांची उतरां आमी आयकोपाक एकदम गरजेचें. त्या उतराची सजमणी मेळपाक आमकां गरजेची. तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर आमी पाळून आमी सुरवात करपाक एकदम गरज. कित्याक भाव भयणीनो, जितली आमी देवाचें उतर आयकता, जितले आमी देवाच्या उतराचेर आमकां सजमणी मेळटा, फकत आमी आयकना पूण आमी तें उतर आयकोन तें आमी उतर पाळटा, खरेपणी आतां आमी देवाची भुरगीं जाता, आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाता. आनी जेजू आयज आमकां सांगता की जो कोण देवाचें उतर जो परगट करता ताका पयस दवरता, भाव भयणी, तांकां खास्तीचें फर्मण मेळटलें. एक तर आमी आयकना तें बरें आहा, आमीच आमकां पातकान आमीच आमचें निसंतन करून वता, पूण जो कोण देवाचें उतर आयकना आनी देवाच्या राज्यान निसंतन करूंक सोदता, भाव भयणीनो, तो चड दीस ह्या संवसारांत जिवचो ना. कित्याक देव जेजू म्हणटा की जो कोण ताच्या उतराचेर आड घेतात, वय तो सोंसणीकायेन रावता, तो काकूट तांकां दाखयता, तो तांकां मोग दाखयता, पूण जो कोण आयकूंक तयार ना, शेकी ताचें जिवीत ह्या संवसारांत कमी जाता, फाट करून तो काबार जाता आनी आतां ताचें जिवीत एकदम कमी जाता. देखून भाव भयणीनो, आयज आमी खरेपणी देवाचें भोगसणें मागुया. ज्या फाटी आमी देवाच्या उतराची आड गेला, आमी फकत धर्म केला, आमी मिसाक गेल्या, पूण तें उतर जें सांगलां तें आमी आयकोंक ना आनी खरेपणी तें उतर पाळूंक ना. आयज खेरीत भाशेन आमी देवाचें भोगसणें मागुया, आमच्या पातकांचें भोगसणें मागुया. आयज एक निश्चय करुया की आयजतान आमी तें उतर आयकतले, कान दिवन आयकतले, तें उतर आमच्या काळजान रिगून तें उतर आमी पाळून आमी आयजतान सुरवात करुया. आनी खरेपणी एक भावार्थीचें क्रिस्ती जिवीत, खरें एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस जावं येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.